नमस्कार. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्या आयच्या कोकणी खबरापत्रांत तुमकां सगळ्यांक येवकार. पळोवया आयच्यो मुखेल खबरो. निर्णय घेवपाच्या प्रक्रियेत बायलांचो वांटो वाडल्यार वेवस्थेन अदीक संवेदनशीलता येतली. प्रधानमंत्र्यांनी नारी शक्ती वंदन संमेलनात केलें उलोवप. सगळ्या राजकीय पक्षांनी नारी शक्ती सशक्त करपाक एकठांय येवपाचो मुखेलमंत्र्यांनी मारलो उलो. सांड उदकाच्या प्रदूषणाक लागून मळा तळयेंत नुस्त्यांक मरण आयिल्ल्याचे पणजे महानगरपालिकेचे अनुमान. 15 एप्रिलाक सगळ्या खात्याची आपयल्या बसका. वेव्स 3.0 महोत्सवाक देश विदेशांतल्यान बरो प्रतिसाद. आता मेरेन 632 प्रवेशिका आयिल्ल्याची आयोजकांनी दिली माहिती. संगीत क्षेत्रातली आयज जाल्या शासकीय इतमानान आशा भोसले हांचेर निमणे संस्कार. आता खबरो विस्तारान. नवी दिल्लीत आयोजित नारी शक्ती वंदन संमेलनात उलोवप करतना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी भारताची धैर्यान आनी आत्मविश्वासाच्या आधारान नव्या उंचायेचेर पावल्या अशें सांगलें. ही संद वाडोवन बायलांक सशक्त करपा खातीर सगळ्यांनी एकठांय येवपाचो उलो तांणी मारलो. वेगवेगळ्या अभ्यासांचो उल्लेख करून निर्णय घेवपाच्या प्रक्रियेत बायलांचो वाडीक संवेदनशीलता येतली अशें प्रधानमंत्र्यांनी ह्या वेळार नदरेक हाडून दिलें. देश की विकास यात्रा के इन अहम पड़ावों के बीच भारत 21वीं सदी के सबसे बड़े निर्णयों में से एक निर्णय लेने जा रहा है. मैं बहुत जिम्मेवार कि 21वीं सदी के महत्वपूर्ण निर्णयों में से एक महत्वपूर्ण निर्णय यह है ये निर्णय नारी शक्ति को समर्पित है. नारी शक्ति वंदन को समर्पित है. संसदेन तशेंच विधानसभेन बायलांक फावो त्या प्रमाणात प्रतिनिधित्व मेळोवन दिवपा खातीर नारी शक्ती वंदन अधिनियम संमत जावपाची गरज आसा अशें मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी सांगलां. बायलांक प्रतिनिधित्व मेळचें म्हूण सगळे राजकीय पक्ष तशेंच राजकीय फुडाऱ्यांनी मतभेद कुशीक दवरून एकठांय येवचें अशें आवाहन तांणी केलें. ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टर नरेंद्र मोदीजी यांच्यानी नारी शक्ती अधिनियम बिल हे खरें म्हणजे फाटल्या लोकसभेत आणि राज्यसभेत पास केलें. बट तितूर अमेंडमेंट हाडून 2011च्या सेन्ससानुसार ते बिल आता बेगिनात बेगीन पास करून 2029ची लोकसभा आणि विधानसभा जे लागतले तितूर हाडपा जाय. खूब बरी गजाल, हांव स्वागत करता. हांवें सगळ्या पॉलिटिकल पार्टीक आव्हान केलां की सगळ्या पॉलिटिकल पार्टींनी ताका सपोर्ट करपाची गरज आसा आणि जाता तितके बेगीन म्हणजे वुमन रिप्रेझेंटेशन हे विधानसभेत आणि लोकसभेत म्हणजे पंचायत टू पार्लमेंट महिला रिप्रेझेंटेशन आसप ही गरज आसा. कितके पर्सेंट सर? कितके? इट इज 33%. इट इज ऑलमोस्ट 33% लोकसभेत आणि विधानसभेतूय वाडटले. बट फॉर द स्मॉल राज्या खातीर वेगळो कितें तरी नियम लागू जातलो ताजी अपेक्षा आसा ते पळयता आमी. असोचेम गोवा शाखेच्यो बायला सक्षमीकरण समितीची अध्यक्ष भक्ती धेंपो हांणी नारी शक्ती वंदन अधिनियमाची अंमलबजावणी बेगोबेग जावची अशी मागणी केल्या. ह्या कायद्याक लागून विधानसभा आणि संसदेन बायलांक 33% आरक्षण मेळटले, जाका लागून सर्वसमावेशक प्रशासन घडोवन हाडपाच्या दिकेन एक इतिहासीक पाऊल थारतले अशें तांणी सांगलें. The SOCHM urges swift implementation of Nari Shakti Vandan Adhiniyam to foster inclusive governance. The SOCHM advocates for immediate implementation of 33% representation for women in legislative bodies.
It is a landmark step towards inclusive governance, enabling women to shape the nation's future, empowering more women to take on legislative roles, bringing diverse perspectives that strengthen governance and drive inclusive growth. भारत सरकार घर उपेगाक लागपी एलपीजीचो पुरेसो सांठो सुनिश्चित करता आनी अजून मेरेन एलपीजीचो कसलोच उणाव ना अशें पेट्रोलियम आनी प्राकृतीक गॅस मंत्रालयाची जोड सचिव सुजाता शर्मा हांणी नवी दिल्लीन आयोजीत केल्ल्या अंतर मंत्रालयीन पत्रकार परिशदेंत सांगलें. कसल्याच तरेचो गैरवापर जावचो न्हय हाका लागून ओटीपी आधारित एलपीजी वितरण सुनिश्चित केल्ल्याची माहिती तांणी दिली. डोमेस्टिक एलपीजी सप्लाई नॉर्मल है, किसी भी डिस्ट्रीब्यूटर पर कोई ड्राई आउट रिपोर्टेड नहीं है. ऑनलाइन बुकिंग लगभग 99% तक पहुंच गई है. इसके अलावा डाइवर्जन को रोकने के लिए ओटीपी बेस एलपीजी डिलीवरी की जा रही है. अभी तक 14 मार्च से लगभग 1,82,900 टन कमर्शियल एलपीजी की सेल हुई है. 5 किलो के एफटीएल सिलेंडर्स की सेल को स्मूथ करने के लिए इसको आईडी बेस किया गया है और इस परचेज के लिए किसी एड्रेस प्रूफ की ज़रूरत नहीं है. 23 मार्च से अब तक लगभग 13,30,000 5 किलो के सिलेंडर्स की सेल हुई है. नेचुरल गैस में भी डोमेस्टिक पीएनजी कंज्यूमर्स और सीएनजी व्हीकल्स को प्रोटेक्ट करते हुए 100% सप्लाई इंश्योर की गई है. फर्टिलाइजर्स को लगभग 95% ऑफ देयर डिमांड सप्लाई की जा रही है. On 11th April, External Affairs Minister had a conversation with the Deputy Prime Minister and Foreign Minister of UAE. The conversation focused on the evolving regional situation and its implications. External Affairs Minister conveyed deep appreciation for ensuring the well-being of the Indian community in the UAE. He also expressed confidence that India-UAE comprehensive strategic partnership will advance further. External Affairs Minister also had a meeting with Indian community members. He spoke about GOI's efforts towards their well-being amidst the West Asian conflict. नामनेची गायिका आशा भोसले हांचे राजकीय सन्मानान निमणे संस्कार जाले. भारताचो तिरंगो तांच्या पार्थिवाचेर घातिल्लो. दादरच्या शिवाजी पार्क मसणभुंयेंत तांचे निमणे संस्कार जाले. खुबश्या लोकांनी तांच्या निमण्या दर्शना खातीर तांच्या घरा उपाट गर्दी केल्ली. 2008 वर्सा तांकां पद्मविभूषण पुरस्कार भेटोवन तांचो भोवमान केल्लो. खबरापत्रांत आतां घेवया एक ल्हानसो विसो. ये है योग यात्रा, ये संयोग यात्रा, ये है योग यात्रा. योगाभ्यास से आपके मन और शरीर में एक ऐसी शक्ति या ऊर्जा उत्पन्न होती है जो आपको ऐसी ताकत देती है जिससे आपके शरीर में कोई रोग, कष्ट और व्याधि नहीं पनपने देती. देखिए आरोग्य योग प्रतिदिन प्रातः 7 बजे, पुनः प्रसारण रात 11:30 बजे. सिर्फ डीडी नेशनल पर, देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल. अरे चाचा क्या कर रहे हो, क्या ढूंढ रहे हो? अरे सेट टॉप बॉक्स कहाँ है? सेट टॉप बॉक्स ढूंढ रहे हो चाचा? ढूंढते रह जाओगे. अच्छा, वो क्यों? क्योंकि अब हर नया टीवी आता है बिल्ट इन डीडी फ्री डिश सेट टॉप बॉक्स के साथ. पुराने टीवी पर सेट टॉप बॉक्स लगाना पड़ता था, अब नहीं. क्या मतलब फ्री में? हाँ चाचा बिल्कुल. बस डीडी फ्री डिश का डिश लगाएं और देखिए 450 प्लस चैनल्स टीवी पर बिना किसी मासिक रिचार्ज के. लाइफ को सेट नहीं, रीसेट करो. वीकेंड का शो टाइम, फन धमाल और एडवेंचर का फुल डोज. माइटी राजू की पावर पैक फाइट्स, सुपर भीम के जबरदस्त सुपर पावर्स और कृष्णा बलराम की जादुई कहानियाँ. साथ ही चोर पुलिस के हंसी से भरे कारनामे भी. एक्शन, मैजिक और एंटरटेनमेंट का अल्टीमेट कॉम्बो. सब कुछ मिलेगा एक ही जगह. देखिए अपने पसंदीदा शोज हर शनिवार और रविवार डीडी नेशनल चैनल पर. विसो उपरांत येवकार पळोवया मुखावेल्यो खबरो. अस्तंत बंगाल विधानसभा वेंचणूक लागीं पावता तसो प्रचाराक अदीक नेट वाडत आसा.
मतदारांक आपले वटेन ओडपा खातीर वेगवेगळ्या पक्षाचे स्टार प्रचारक बसका, रॅली, भौशीक सभा घडोवन हाडपाक गुंतल्यात. भाजपाचे वरिष्ठ फुडारी आणि केंद्रीय घर मंत्री अमित शाह हांणी आयज बीरभूमात पक्षाच्या उमेदवारांक तेंको जाहीर करपा खातीर भौशीक सभेन उलोवप केलें. तृणमूल काँग्रेसीच्या गैरशासनाचेर टिका करत अस्तंत बंगाल सरकारान घुसखोरांक आलशिरो दिला आणि बंगालांतल्या लोकांक हेर सुविधा पासून पयस दवरला अशें केंद्रीय मंत्री अमित शाह हांणी आरोप केले. ममता दीदी ने 600 एकड़ भूमि जो बीएसएफ को चाहिए वो नहीं देती, क्योंकि बाढ़ लगाने का काम पूरा न हो और फिर बीएसएफ के जवानों पर आरोप लगाती है कि वो घुसपैठ करा रहे हैं. अरे ममता दीदी, बीएसएफ के जवान देश के लिए अपना सर कटा सकते हैं, वो घुसपैठियों को नहीं. तमिळनाडून भारतीय जनता पक्षान नेटान प्रचार चालू केला. भाजपा उमेदवारान डीएमके पक्षाच्या 11 मंत्र्यांचेर भ्रष्टाचाराचे आरोप आशिल्ल्याचे सांगला. भाजपाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष नितीन नबीन हांणी तमिळनाडूंतल्या मीनाक्षी देवळाक भेट दिवन थंयच्या प्रचार सभेत वांटो घेतलो. ह्या वेळार उलयतना तमिळनाडूच्या जनतेक बदल जाय आनी हो बदल एनडीए सरकार आयल्यार मेळटलो अशें तांणी सांगलें. एनडीए सरकार गरजू गरिबां खातीर वेगवेगळ्यो येवजणी चालीक लायतले अशें तांणी सांगलें. माननीय प्रधानमंत्री जी, गरीबों के लिए आवास योजना हो, किसानों के लिए किसान सम्मान योजना हो, ऐसे लाभुकों को पूरी तरह से लाभ कैसे पहुंचे. करीब 12,000 करोड़ रुपया पीएम किसान योजना के माध्यम से तमिलनाडु के किसानों को राहत दी गई, उनको सहायता दी गई. करीब 13 लाख से अधिक गरीबों के लिए आवास बनाने का काम हमारी सरकार ने किया है. मळ्यान तळ्यातले नुस्तें व्हडा प्रमाणात मेल्ल्यान नुस्तेमार तशेंच लोकां मदीं भिरांतीचें वातावरण उप्रासलां. हे विशीं हुस्को उक्तायत पणजेचे महापौर रोहित मोन्सेरात हांणी घाण उदक सोडिल्ल्यान ताचो प्रभाव नुस्त्याचेर जाल्ल्याचें महापौर रोहित मोन्सेरात हांणी सांगलें. उदकाचे नमुने तपासणे खातीर धाडल्यात अशी माहिती तांणी दिली. असोच प्रकार सांतिनेज व्हाळांतूय जाल्लो हाची याद तांणी करून दिली. ह्या प्रकरणात 15 एप्रिलाक सगळ्या खात्यांची बसका आपोवन हाचेर उपाय काडपा खातीर निर्णय घेतले अशी माहिती तांणी मुखार दिली. If you look at the Santinez Creek, there is a lot of sewage that's flowing into the thing. There are a lot of colonies that are releasing their sewage. There are a lot of people that are dumping debris into the sewage. So it's turning into a health disaster, I would say. In the next 2-3 years, it will happen. So what we've done is on the 15th of basically day after tomorrow, we've called for a meeting of all the departments. So now whether it is now say Pollution Control Board, PWD Water Supply, Sewerage Department, even the people who are Fisheries Department, River Navigation, everybody. So now anybody that has anything, even the Director of Municipality, we will be a party and Panchayat Secretary also will be coming. So now what is happening is now see Smart City had done a aeration project, it didn't work. It didn't work because basically they were looking at only one small isolated part. So they were not, they didn't look at an overall comprehensive plan. So what we're hoping now is with the help of say WRD also and all of the other departments, we are looking at more of a comprehensive plan for the entire waterway, right? So starting all the way from Nagali till the outflow here next to old GMC. दाबोळेच्या प्रभू वायोलेटा प्रकल्पांत रावप्यांनी आयज थळावे आमदार मोविन गुदिनो हांची भेट घेतली. ह्या प्रकल्पांत रावप्यांक दूषित पिवपाच्या उदकाक लागून भलायकेचे प्रश्न उप्रासल्यात. कोणूच सरकारी अधिकारी ह्या प्रकल्पाक भेट दिवन परिस्थितीचो नियाळ घेवपाक व परिस्थिती सुधारपाक आयले नात असो आरोप प्रभू वायोलेटा प्रकल्पांत रावप्यांनी केला. मंत्री मोविन गुदिनो हांची भेट घेतल्या उपरांत हो प्रश्न बेगोबेग सुटावो करतले अशें आश्वासन मेळिल्ल्याचे प्रभू वायोलेटा प्रकल्पांत रावप्यांनी सांगलें. मवीन सरान सांगला पळय ते अरुणे, मवीन सरान आतां आनी एक मनशाक आयज अपॉयंट केल्लो, गोवेकर ताचें नांव. तो STP बीन पळयता प्लस तो तेलंगणा आतां गेल्लो आसा, म्हणजे तेजे STPचें हें तें करपाक. सो तें आतां मवीन सरान ताका आयज आपयल्लो आनी तेणें सांगलां म्हणजे आपण आतां STPचें पळयतलो आनी मवीन सरान तांकां 15 days टायम दिल्लो आसा. सो 15 days टायम दिल्लो आसा हें सगळें सॉर्ट आवट करपाक.
किती ते सॉर्ट आउट आता मेन म्हणटा तें आमकां फर्स्ट ऑफ ऑल 24/7 इंटू उदक ते गेल्या फावटी आमी तुमकां सांगलेलें पळय ते रिस्ट्रिक्ट करतालो पळय ते सो तें आतां तेणी सांगलां मातशें आमकां बेर करा म्हणून पळय आतां एज अ ह्युमन बींग आमी कॉपरेट करूंक सोदता सो मेन म्हणटा तें आमकां सरान सांगलां तुमी मातशें कॉपरेट जायत म्हणून सो आमी एज अ सोसायटी विल ऑल्सो कॉपरेट कित्याक मेन दीस इज आवर इशू ओके एंड युजर्स आतां आमीच आसा सो आमी म्हणजे ताका सांगलां जाता तितले बेगीन कर म्हणून आनी सेकंडली मागीर STPचे जो प्रश्न आसा सो तें आतां गोविकर आयज सांजचो नाजाल्यार फाल्यां सकाळीं येवन आख्खें सगळें चॅक करतलो की STP म्हणजे चोडोवपाक जाय वो ती आतां रिवॅम्प करपाक जाय कशी कॅपेसिटीज ते तेसो आनी सायमल्टेनियसली आतां गोवा स्टेट पोल्युशन बोर्ड आपणाचे आयज परफॉर्मन्स टेस्ट चालू केल्ले आसा फ्रॉम 9:30 AM. ह्या प्रकरणात सरकारी अधिकाऱ्यांक फावो ती पावलां घेवन हो विशय सुटावो करपाचे निर्देश दिल्ल्याचे मंत्री मोविन गुदिन्हो हांणी सांगले. Between the builder and the residents themselves, because there were other issues as well. But I was able to resolve and make them agree on a common program where everybody, the colony problem of water contamination gets solved. It is a long-term solution, and there will not be any sort of pollution in the future. So everybody was satisfied at the end of it all. Solution is like this: within 15 days time, he will set the STP right, and if excess capacity is required, he will even install more additional capacity. Number one, he will see that drinking water, also the number of hours availability of drinking water also increases. Good maintenance is done, and whatever help that is required from his side, he is willing to give. वेव्ज इंटरनॅशनल शॉर्ट फिल्म फेस्टिवलच्या तिसऱ्या आवृत्ती खातीर संवसारभरांतल्या सुमार 632 प्रवेशिका आयल्यात अशी माहिती ह्या महोत्सवाच्या आयोजकांनी दिल्या. महोत्सवाची वाडटी आंतरराष्ट्रीय वळख आनी स्वतंत्र चित्रपट निर्मिती विशीं वाडटो उत्साह पळोवपाक मेळटा अशें तांणी सांगलें. पणजेंत घेतिल्ल्या पत्रकार परिशदेंत गुरुपाल सिंग, अशोक राणे, शर्मद रायतुरकार हांचे सयत परीक्षक तशेंच गोंयचे आंतरराष्ट्रीय चित्रपट निर्माते ग्रेट डेव्हिस हजर आशिल्ले. ह्या महोत्सवाचे संचालक अमोल आसगांवकर हांणी गोंयांत जावपी वेव्स 3.0 ही आवृत्ती ह्या महोत्सवाच्या विस्ताराचे प्रतीक थारता आनी गोंय एक सर्जनशील केंद्र म्हूण अदीक बळगें मेळटा अशें तांणी सांगलें. This is our third edition in Goa. We have got around 632 entries from all over the world. It starts from 2 minutes to 40 minutes maximum. We have categories like short films, animation, documentaries, AI films, and music videos, original. So it will be held on 7th, 8th, 9th, 10th May at the ESC itself. And the schedule will be out on our website soon by 15th of April. शर्मद रायतुरकार हांणी चित्रपट निर्मितीन जावपी बदल, लघुपटांची वाडटी गुणवत्ता तशेंच ह्या आधारीत साधनां सयत डिजिटल तंत्रज्ञानाचो वापर वाडत आशिल्ल्याचें नमूद केलें. फेस्टिवल हो म्हाका दिसता जो बदलतो ट्रेंड आसा किंवा बदलतो काळ आसा हाचे बरोबर पावलाक पावल मेळून हो फेस्टिवल मुखार वता. कारण हातूंत भितर जशें म्युझिक व्हिडिओजाची वेगळी कॅटेगरी आसा, डॉक्युमेंटरीजाची आसा, त्याच बरोबर AI शॉर्ट फिल्म्साची बी वेगळी कॅटेगरी आसा. म्हणजे जशें टेक्नॉलॉजी फुडें वता, जशी वेगळी वेगळी कला फुडें वता, तसोच फेस्टिवलूय बी ताच्याच पावलाक पावल दीत फुडें वता. सुरवातेक जेन्ना इफी गोंयांत आयिल्लो तेन्ना इफीन भितर शॉर्ट फिल्माची एक वेगळी कॅटेगरी आसताली, पूण आतां ती नासता. आनी म्हाका दिसता ही पुराय उणीव जी आसा ही वेव्स, अमोल आनी ताजी सगळी टीम, राज, हे ती उणीव भरून काडटातूच न्हय तर भरून ताजे मुखार तांणी पावल मारिल्लें आसा. डिगणे सुर्लाच्या सेजार रिसोर्सेस मिनाखंड प्रकल्पांतल्यान काडून उडयल्ल्या कामगारांनी आपल्यो मागण्यो मान्य जावंक ना जाल्यार मिन येरादारी बंद उडोवपाची शिटकावणी दिल्या. पुती गांवकार हांच्या फुडारपणाखाला ह्या कामगारांनी आयज रवींद्र भवन सांखळेंत मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांची भेट घेवन आपल्यो मागण्यो तांचे मुखार मांडल्यो. ह्या बसके उपरांत म्हायती दितना ह्या खण कंपनीन कंत्राट पद्दतीचेर कामगारांक दवरून थळाव्यांक काडून उडयल्ल्याचो आरोप पुती गांवकार हांणी केला.
हाका लागून थळाव्यांक खंयच रोजगाराच्यो संदी मेळनात आनी आतां तांणी आक्रमक भुमिका घेवन मीन येरादारी बंद उडोवपाचें थारायलां अशें पुती गांवकार हांणी पत्रकारांक सांगलें. आमकां रिएम्प्लॉयमेंट पयलीं करपाक जाय जाल्यारच आमी तो व्हरपाक दिवपाचें ना अशें आमचो स्टँड घेतला. त्या प्रमाणे सीएमा कडेन आज हें जालें. आमी ताका रिप्रेजेंटेशन डिटेल दिलें कित्याक कशें डिटेल आसा आमचें म्हणणें कितें आसा. आज शेजारच्यो कितल्यो मायनी चलतात आनी ज्या पद्दतीन जो न्यू लेबर कोड हाडला त्या लेबर कोडान कॉन्ट्रॅक्ट लेबर जो आसा कोर एक्टिविटी मायनींग एक्टिविटीज कॉन्ट्रॅक्ट लेबर तूं एंगेज करूंक शकना. पूण गोंयांत सध्या जर पळयलें जायत जाल्यार सगळ्या मायनींनी कॉन्ट्रॅक्ट लेबर सुरू केल्लो आसा. हेजेर कलेक्टराकाय आमी रिप्रेजेंट दिया. यू आर द ऑथॉरिटी अंडर द लॉ की जो पर्यंत हे कोर एक्टिविटीज स्टॉप जायना म्हणजे कॉन्ट्रॅक्ट लेबर एम्प्लॉय करपाचें स्टॉप जायना तो पर्यंत आमच्या गोंयचे जे लोक कामगार आसात गोंयचे मायन वर्कर्स जे रिट्रेन जाल्ले आसात ताका केन्नाच जॉब मेळचो ना. कारण कॉन्ट्रॅक्ट लेबर जो आसा तो चडसो ओरिसा आनी बाकीचे छत्तीसगड आनी बाकीचे भायले स्टेट आसात तेंचो येता. आमी ताचे भायर ताका डिटेल रिप्रेजेंटेशन दिल्लें आसा आनी आमचें रिट्रेनमेंट इलिगल कशें आसा आमी कंटेम्प्ट एप्लिकेशन हायकोर्टान कशें फायल केल्लें आसा ताचें हियरींग कितें आसा हें सगळें ताका सबमीट केल्लें आसा. काडून उडयल्ल्या कामगारांनी आपल्याचेर जाल्ल्या अन्यायाविशीं पत्रकारांक सांगलें. सो आयज तेणी त्या विशयाचेर कांयच उलोवना. खंय व्हरतलो म्हणून ते आमी सांगूंक शकता अशें म्हणटा ते. आमी सांगूंक शकता खंय व्हरपाचो तो असली आयज तेणी हो शब्द उलयलो. आमी आतां कितें करपाचें आमकां कांय कळना. ते आशेर आमी रावल्ले कित्याक SBP व्हरतलो आनी थंय तरी आमकां काम मेळटलें म्हणून ते आशेर आमी रावल्ले. सो SBP व्हरात जाल्यार ताका आयज हांवें रिक्वायरमेंट वाडलेली 124 लोक थंय कामाक लागतात. सो SBP गेले जाल्यार आमी लागूनूय ते पयलींचे काडलेले आहा SBPचे ते लागूनूय आनीक थंय स्टाफ जाय पडटलो. सो आमी आजुनूय रिक्वेस्ट करतात CM सराक तो SBPक हें व्हरचो माल व्हरचो आनी आमकां कशें तें काम दिवचें. नाजाल्यार आमचे आमी आहा त्या निर्णयाचेर ठाम आसतले. आमकां भितर उडयले जाल्यार चलता. आमकां भितर उडोवन आमच्या भुरग्यांक शिक्षण दी. आमकां 2 टायम जेवण दिलें काय जालें. कपडे आमचे आजून आसा ते पर्यंत घालता मागीर पिंता तेन्ना आमकां दिया. फोंड्या विधानसभा मतदारसंघाची पोटवेंचणूक रद्द केल्ल्या कारणान काँग्रेस उमेदवार केतन भाटीकार हांणी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केल्या. हाचेर ह्या सप्तकांत सुनावणी जावपाची शक्यताय आसा. इतल्या मजगतीं काँग्रेस फुडारी गिरीश चोडणकार हांणी आपल्या सामाजीक संकेतथळार भाजपा सरकाराचेर खर टिका केल्या. ही पोटवेंचणूक हरपाचे भिरांतीक लागून मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी घटनात्मक संस्थांचो गैरवापर करून ही वेंचणूक रद्द करपाक लायली असो गंभीर आरोप तांणी केला. फोंडेच्या जनतेक आपलो प्रतिनिधी वेंचपाचो पुराय अधिकार आशिल्लो पूण तो तांचे कडेन काडून घेतला असो आरोप तांणी केला. खबरापत्रांत आतां घेवया एक ल्हानसो विसव. Ladies and gentlemen, 13 अप्रैल से हॉलीवुड मैजिक में देखिए एक्शन और रोमांस से भरी फिल्में. कोई है? ये तुमने क्या किया विल? हम यहाँ ऐसे दिखाएंगे कि यहाँ मर्डर हुआ है, पैसे उठाएंगे और यहाँ से निकल जाएंगे. कोई CIA को ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहा है. वो लाशों के साथ मैसेज भेज रहे हैं. रैरिक वापस आ गया है. यार हम इस ट्रिप पर फुल धमाल मचाएंगे. घबराइए नहीं, ये फ्लाइट बिल्कुल जंगल अपने नियम कानून बनाता है और उनसे कभी चूकता नहीं है, हटता नहीं है. फिर हमने इतने सालों में, इतनी सदियों में जंगल से क्या सीखा? गुजरात के मेहसाणा जिले में बसा हुआ है लुनासन गांव. और यहाँ एक व्यक्ति जंगल के नियमों को किताब मानकर कर रहा है पर्माकल्चर फार्मिंग. भारत के हर राज्य में गांवों तक जाएंगे हम, एक ऐसी महायात्रा में जो आपने पहले कभी नहीं देखी होगी. देखिए गांव से विद नीलेश मिश्रा सिर्फ दूरदर्शन पर. सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे DD नेशनल पर. वीकेंड का शो टाइम, फन धमाल और एडवेंचर का फुल डोज. माइटी राजू की पावर पैक फाइट्स, सुपर भीम के जबरदस्त सुपर पावर्स और कृष्णा बलराम की जादुई कहानियां. साथ ही चोर पुलिस के हंसी से भरे कारनामे भी. एक्शन मैजिक और एंटरटेनमेंट का अल्टीमेट कॉम्बो.
सब कुछ मिलेगा एक ही जगह। देखिए अपने पसंदीदा शोज हर शनिवार और रविवार डीडी नेशनल चैनल पर। विसोपरांत येवकार पळोवया मुखावेल्यो खबरो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी जालियनवाला बाग हुतात्म्यांक आर्गां ओंपली। तांचे बलिदान लोकांच्या अविरत भावनांचो एक बळिश्ट उगडास करून दिता अशें तांणी सांगलें। तांणी दाखयल्ले धैर्य आनी अखंड संकल्प फुडल्या पिळग्याक स्वातंत्र्य, न्याय आनी स्वाभिमान ह्या मुल्यांची प्रेरणा दितले अशें प्रधानमंत्र्यांनी आपल्या उलोवपांत सांगलें। इस समय देश में बैसाखी के पर्व की उमंग है। कल देश के अलग अलग हिस्सों में नववर्ष भी मनाया जाएगा। मैं आज जलियांवाला बाग नरसंहार के वीर बलिदानियों को भी श्रद्धांजलि देता हूं। साथियों, देश की विकास यात्रा के इन अहम पड़ावों के बीच भारत 21वीं सदी के सबसे बड़े निर्णयों में से एक निर्णय लेने जा रहा है। आरजेडीचे मुखेली लालू प्रसाद यादव हांचे लँड फॉर जॉब ही केस चालू आसा। नोकरेच्या बदल्यात जमीन घोटाळ्यान दाखल केल्ली केस रद्द जावची ना, हाका लागून लालू प्रसाद हांका सर्वोच्च न्यायालयाकडल्यान मोठो धक्को मेळ्ळा। युनियन हायस्कूल चिंबलचे विद्यार्थी इंटरनॅशनल कोडीवर 7.0 सर्ती खातीर पात्र थारल्या। ह्या पंगडाचे मुखेली उपासना कुमारी आणि कविता राठोड हांच्या फुडारपणाखाला प्राण ॲप तयार करून कोडीवर 7.0 ह्या राष्ट्रस्तरीय सर्तीन वांटेकार जावन आता त्यो फुडल्या आंतरराष्ट्रीय सर्तीन पात्र थारल्या। कोडीवर 7.0 ही राष्ट्रीय सर्त बंगळुरूच्या गीतम विद्यापीठांत जाल्ली। फुडल्या पावंड्या वयली आंतरराष्ट्रीय सर्त 16 आनी 17 मेक इंडोनेशियान जाकार्ता हांगा जातली। आशियाई कुस्ती वस्तादपण सर्तीन भारतीय पहलवानांनी उत्कृष्ट कामगिरी केल्या। भारतीय पंगडान ह्या सर्तीन 2 भांगरा पदकां सयत वट्ट 17 पदकां मेळयली। भारताच्या सुजीत आणि अभिमन्यू हांणी दादल्यांच्या फ्री स्टायल निमण्या फेरयेन भांगरा पदकां मेळयली। ह्या सर्तीच्या निमण्या दिसा ऑलिंपिक पदक जैतिवंत अमन सेहरावत हाका रुप्या पदक फावो जालें, जाल्यार मुकुल दहिया निमणे फेरयेन हारलो। भारतीय पंगडान एकूण 2 भांगरा पदकां, 6 रुप्या आणि 9 कांस्य पदकां मेळयली। आता पळयात आयचे तापमान। पणजे वेधशाळेन कळीत केला त्या प्रमाण आयचे चडांत चड तापमान 33.6 अंश सेल्सियस जाल्यार उण्यांत उणें तापमान 26.5 अंश सेल्सियसले नोंद जाला। खबरो सोंपोवचे आदी परतून एक फावट पळोवया मुखेल खबरो। निर्णय घेवपाच्या प्रक्रियेत बायलांचो वांटो वाडल्यार वेवस्थेन अदीक संवेदनशीलता येतली। प्रधानमंत्र्यांनी नारी शक्ती वंदन संमेलनात केलें उलोवप। सगळ्या राजकीय पक्षांनी नारी शक्ती सशक्त करपाक एकठांय येवपाचो मुखेलमंत्र्यांनी मानलो उलोवप। सांड उदकाच्या प्रदूषणाक लागून मळा तळये नुस्त्यांक मरण आयिल्ल्याचे पणजे महानगरपालिकेचे अनुमान। 15 एप्रिलाक सगळ्या खात्यांची आपयल्या बसका। वेव्स 3.0 महोत्सवाक देश विदेशांतल्यान बरो प्रतिसाद। आतामेरेन 632 प्रवेशिका आयिल्ल्याची आयोजकांनी दिली माहिती। संगीत क्षेत्रातली आशा मालवली। आयज जाले शासकीय इतमानान आशा भोसले हांचेर निमणे संस्कार। इतल्यान खबरापत्रां हांगाच सोंपता। परत मेळुया फाल्यां सांजे 4 वरांच्या खबरापत्रांत। नमस्कार।